कितें जालां, जेन्ना हांव हांगा येतालो तेन्ना हांवें मोठ्या संख्येन BJP महिला मोर्चाची मोर्चा पळयलो. आमचीच गोंयची माता भगिनी भितर सगळ्यो सहभागी आसल्यो आनी तो मोर्चा असो वतालो फुडल्या रस्त्या वयल्यान. पयलीं म्हाका बरें दिसलें, कित्याक असो मोर्चा आमी 2011 सुमार पळयल्लो, जेन्ना कजिनोचेर महिला मोर्चा BJP महिला मोर्चाचो मोठो मोर्चा असो कजिनोचेर गेल्लो. तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो, पळयला न्ही तुमी? आनी उजो बी पेटयल्लो तांच्यांनी कजिनो बंद करतले म्हणून. सो पयलीं म्हाका दिसलो मोर्चा कजिनोचेर वता म्हणून. मातशे वेळान पळयता जाल्यार मोर्चान टर्न मारलो असो. मागीर म्हाका दिसलें की मोर्चा टर्न मारून पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान वता म्हणून, कित्याक पयरूच तें कुडचड्यार एक सेक्स स्कॅन्डल जाल्लें, तातूंत BJPचे एका कावन्सिलराचो चल्याचो सहभाग आनी मोठो प्रमाणान भितर केसी इनवॉल्ड आसल्यो. पुलिसांनी एक्ट करूंक ना. मागीर गांवचे लोक, कुडचडेचे लोक आनी ऑपोजिशन पार्टींनी मोठे संख्येन जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना मागीर अंडर ड्युरेस आनी अंडर फोर्स रिलक्टंटली पुलिसांनी एक्ट करचें पडलें आनी हो मुद्दो सबंद देशभर गाजलो आनी गोंयची घाण सबंद देशभर जाली. जाल्यार तो मोर्चा थंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडेन वचूंक ना, कित्याक इतले दीस आमी तांचो आवाज आयकुंकूच नासलो. तो मोर्चा आमकां कळ्ळें की हांगा सकयलूच रावला, काँग्रेस आमच्या ऑफिसाच्या सकयल, आनी ते बोवाळ करता म्हणून. तें पळोवन म्हाका मातशें कच्च जालें, हें आनी कितें चल्लां काय म्हणून. मागीर एक प्रश्न पडलो की BJPचें सरकार आनी भाजपा पार्टी जी आसा ती आमचे गोंयचे माता भगिनी ज्यो ऑलरेडी त्रस्त आसा, त्यो अजून सिलिंडराची वाट पळयताली, जी 3 सिलिंडर वर्साक प्रमोद सावंतान प्रॉमीस केल्ले, कित्याक आतां पर्यंत 12 सिलिंडर तांकां फ्री मेळूंक जाय आसले. तातूंत ती ऑलरेडी त्रस्त आसलेली बाबडी तांकां वताचे कडार कित्याक भोंवडयता काय म्हणून वायट दिसलें चित्र पळोवन. आनी मागीर असो विचार आयलो की BJP महिला मोर्चाचे हांच्यांनी जो तांच्यांनी मोर्चा हाडलो हांगा वुमन रिजर्वेशन काँग्रेस ऑपोज करता म्हणून, की तांकां नॉलेजूच ना सब्जेक्टाची. आमची आतां इनचार्ज AICC सेक्रेटरी डॉक्टर अंजली निंबाळकरान तुमकां सांगलेले प्रमाणे तिणें क्लियरली डॉक्युमेंटरी तुमकां एविडन्स दाखयला कशी आमची काँग्रेस प्रेसिडेंट CPP काँग्रेस पार्लमेंटरी पार्टी चेअरपर्सन सोनिया गांधीजीन 2017 लेटर केल्लें की वुमन रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करचें म्हणून. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन 2018 लेटर केल्लें की ते इम्प्लिमेंट करचें म्हणून. आनी एक म्हाका आतां महिला मोर्चाक सांगून दिसता की तुमी तुमचे पार्टेक एक सादो प्रश्न विचारा. तुमी आमचीच गोंयकारां, कित्याक तुमकां वतान भोंवडयल्या म्हणून म्हाका चड वायट दिसलें, की 2023 जो पास केल्लो तो कितें आसलो काय म्हणून. वुमन रिजर्वेशन बिलाक जर काँग्रेस आज ऑपोज करता जाल्यार 2023 जे वुमन रिजर्वेशन बील पास जाल्लें तें कितें आसलें, हो प्रश्न तुमी तुमच्या पार्टेक विचारा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टींनी तेन्ना मागणी केल्ली की तें जेन्ना 2023 पास केल्लें वुमन रिजर्वेशन बील 2024च्याच लोकसभा इलेक्शना कडेन इम्प्लिमेंट करा, तें कित्याक इम्प्लिमेंट करूंक ना काय म्हणून हो दुसरो प्रश्न तुमच्या पार्टेक विचारा. कित्याक तुमकां वतान भोंवडयल्या न्हय, हो प्रश्न तुमी तांकां विचारपाक जाय. मागीर आनी एक गजाल सांगून दिसता, तिसरो प्रश्न विचारा. आतां हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारा, प्रमोद सावंताक. तुजे हातून पार्टेन 3 महिला आमदार आसा, दिलायला लोबो, दिव्या राणे आनी जेनिफर मोन्सेरात. आतां नो डावट ही कार्यकर्ताची आमदार जाल्ली न्हय, ही VIP आमदार सगळी, फॅमिली आमदारी. तर तातूंत आसूं, तें सुद्दां आसूं, पण तातूंतले एकट्याकूय त्यो अजून कॅबिनेट मिनिस्टर कित्याक करूंक ना काय म्हणून हो प्रश्न ताका विचारा. आनी चवथो ताका प्रश्न विचारा की जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जालें, ती सुवर्णाबाई तेंडुलकर सामकी वताचे कडार सदांच भोंवता, BJPचे कार्य करता, तिका टिकेट कित्याक दिवंक नाका म्हणून. आनी हे सगळे प्रश्न विचारता आसतना होय प्रश्न विचारा की BJPन आज पर्यंत नॅशनली कितले प्रायम मिनिस्टर वुमन दिले, कित्याक काँग्रेस पार्टीन तुमकां खबर आसा इंदिरा गांधी जावन गेली प्रायम मिनिस्टर. काँग्रेस पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट 1925 सरोजिनी नायडू जावन गेली, मागीर सोनिया गांधी जाली. आमची स्टेट प्रेसिडेंट प्रदेश काँग्रेसीची सुलोचना काटकर जावन गेली. BJPचे कितले स्टेट प्रेसिडेंट महिला आज पर्यंत BJPन दिल्यो, BJPन कितले नॅशनल प्रेसिडेंट महिला दिल्यो, BJPन कितले प्रायम मिनिस्टर महिला दिल्यो. हे विचारा, हे सादे प्रश्न विचारा तुमी आनी मागीर तांकां विचारा बाबा आमकां वतान कित्याक भोंवडयली काय म्हणून. इतलेंच सांगून सोदता आनी व्हडलें काय सांगूंक सोदता. तुम्ही पळयतात GNH.